नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। लुईस बर्जराचो जायका डील जाल्लो एका बंगल्यार घुसपल्यात आदले दोग मंत्री। पर्रीकाराचो बॉम्ब, चर्चिल भाषा उलयता विजयाची, दिगंबर घालता पीडब्ल्यूडीचेर केस चल्ली सीबीआय। ताळगाव म्हापशेच्या ओडीपीक नेमिल्ल्या उपसमित्यांनी थळावे नाच। ताळगावचो प्लान करता पणजेचे, म्हापशेचो प्लान हळदणकाराकडे। दोन्ही ओडीपीक 250 हरकती। दक्षिण गोयच्या दुयेंतीक हॉस्पिटलांतल्यान आनीक 2 वर्सां सुटका ना। जिल्लो हॉस्पिटल उबे जावंक 2 वर्सां। ऑगस्टाक काम सुरू। मुख्यमंत्र्याची मडगांवां घोषणा। टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोयचे रेल्वे स्टेशनातले सुरक्षेचे खोबरे। एकूय कडेन मेटल डिटेक्टर, बॉडी स्कॅनर, सीसीटीव्ही ना सारको। जाय ताणे येवचे, जाय ताणे वचचे। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। आणि केरी तेरेखोल पंचायतीन लिडिंग हॉटेलाक 2 बिलां बांदूंक दिल्या बेकायदेशीर एनओसी। शार नियोजन खात्याच्यो अटी खुट्याळ्या। एनओसी फाटी घेवची म्हूण ग्रामसभेत बोवाळ। खबरो विस्तारान। अमेरिकन लुईस बर्जराचो जायकाचो डील खंय एका बंगल्यात जाल्लो म्हणून आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। तो बंगलो खंयचो आनी कोणाचो तो खंय सीबीआयन सोदून काडचो। त्या केशीत एक न्ही 2 आदले मंत्री घुसपल्यात म्हणून पर्रीकार उलयला। मडगांवां महासंपर्क अभियानात तो ही गजाल जाहीर उलयलो। चर्चिलाक विचारल्यार तो आरोप फाफुडटा, मात भाषा विजयाचीच उलयता। तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत घालता पीडब्ल्यूडीचेर। श्रीपाद भाऊ उलयता ते पळयल्यार केस सीबीआयक दिल्ल्यात जमा। मुख्यमंत्री पार्सेकारान जायकाचे लुईस बर्जर लाच प्रकरणाची केस सीबीआयक दिवपाची थारायल्या उपरांत आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तातूंत आनीक एक बॉम्ब घालो। ती डील खंय एका बंगल्यार जाल्ली म्हूण पर्रीकार म्हणटा। ती खंयच्या बंगल्यार जाल्ली तें खंय सीबीआयन सोदून काडचें म्हूण पर्रीकार मडगांवां महासंपर्क रॅलीत जाहीर उलयलो। हे केशीत खंय एकूच न्ही, आदले 2 मंत्री घुसपल्यात। तेन्नाचो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिलान मात आरोप फाफुडले। सल्लागाराची नेमणूक खंय मंत्री करिना, खात्याचो तांत्रीक विभाग करता म्हूण चर्चिलाचो डिफेन्स। लुईस बर्जराचेर विचारल्यार चर्चिल विजय सरदेसायाचीच भाशा उलयता। इकवार जावपा जाय मागीर मरे सगळ्यांनी। इकवार जावपा म्हणजे अरे कितें आहा जाल्यार जावपा जाय इकवारी ऑफकोर्स कितें जावपा ना। पूण प्रॉब्लेम कितें आहा, होच कन्सल्टन्सीक आतां विजयान सांगिल्ल्या प्रमाणे, हांव आज चयतालो विजयान सांगिल्ल्या प्रमाणे होच कन्सल्टंट मोपा एअरपोर्टाचेरूय ताका हें केलां प्लस आनी म्हणजे म्हाका तरी हांवें त्या मनशाक केन्ना चयलें ना, आय नॉट सीन। आनी मुगे हिसपान न्हू कन्सल्टन्सी म्हणटा तो केन्ना मिनिस्टर, हांव तो मिनिस्टर आहा पीडब्ल्यूडीचो, हांव ताका केन्ना हें पळयना, म्हज्यान केन्ना सांगना हो कन्सल्टंट बरो म्हणून, कित्याक ते टेक्निकल आसता चोवपाचें, टेक्निकल कंपनी आहा तेंच चोवपा पडटा तें। हांवें चोर म्हणलें। दिगंबर कामत मात स्पश्ट उलयलो। ताणें पीडब्ल्यूडीचेर घाला। सल्लागार नेमतना खंय सगळे नेम पाळिल्ले, तरी सरकाराक चवकशी करपाची आसल्यार करून पळोवची। सल्लागार नेमपाची सगळी प्रक्रिया पीडब्ल्यूडीन केल्या म्हूण कामतीन उलोवन दाखयला। They are to free to hold any inquiry. What is that? Okay. No harm. Actually, ते कशें आसा, ते कन्सल्टंट अपॉइंट करपाची जी पळय पद्दत आहा ती पद्दत म्हज्या मतान त्या वेळार फॉलो केल्ली, ट्रान्सपरंट मेथड। सीपीडब्ल्यूडी मॅन्युअल आसा न्ही, त्या प्रमाणे दे मस्ट हॅव फ्लोटेड द टेंडर्स दॅट टायम। अरे ते आतां तो पळय कोण स्टेटमेंट करता, मागीर देर हॅज टू बी सम एविडन्स न्ही। ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान आतां प्रश्न उपरासला तो मोपाच्या टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्टाचो। मोपा विमानतळाची फिजिबिलिटी तपासतना असल्योच भानगडी जाल्यात काय म्हूण प्रश्न उपरासला। उत्तर गोयचो खासदार आणि आदले मोपा विमानतळाचे स्टियरिंग कमिटीचो अध्यक्ष श्रीपाद नायक म्हणटा दोनूय केसी वेगळ्यो, तरी सीबीआयन चौकशी केल्या उपरांत कितें तें कळटलें।
And that same company is the doing the work of MOPA technical assessment, feasibility assessment. Yeah. So do you think that work should going on with the? Oh, no, that issue is completely separate issue. That Honorable Chief Minister asked for CBI inquiry. He will ask for CBI inquiry. Everything will be before you. There's no question of any this thing. गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्लीचो वांगडी अभिजीत प्रभुदेसाय म्हणटा लुईस बर्जरान केल्लो मोपाचो रिपोर्ट भायर मारपाचो. जे ग्रुपाचेर इतलो व्हडलो आळ आसा की दॅट दे आर इनवॉल्व इन पेईंग ब्राइब्स टू गेट कन्सल्टन्सी सर्विसीस जाल्यार हे मोपा एअरपोर्टाचेर तांणी जे कन्सल्टन्सी काम केलां ते इमिजिएटली स्क्रॅप करपा पडटा, ते भायर मारपा पडटा आनी एक न्यू कन्सल्टंटा अपॉइंट करूं जाय. गव्हर्मेंटाक समज दिसता की हो एअरपोर्ट जावपाक शकता आनी लेट इट बी अ प्रॉपर जॉब कित्याक दीस कंपनी इज ऑलरेडी टेंटेड. लुईस बर्जर प्रकरणात जायकाची चौकशी जातली ती जातलीच, बरोबर दक्षिणेतल्या फुडाऱ्यांचो सूर पळयल्यार मोपा आड मागणेकूय नेट येवपाची लक्षणां दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नागांव आनी म्हापशेच्या ओडीपी खातीर केल्ल्या उपसमित्यांनी थळावे कोणूच ना. ताळगोवचो प्लान करतले पणजेचे, म्हापशेच्या ओडीपीचेर काम करतले हळदणकार. उपसमित्याचेर बाकीच्या मेंबरां मदीं थळाव्याक चान्स दिल्लो ना. ताळगोच्या ओडीपीक 250 जाल्यार म्हापशेच्या ओडीपीक 220 हरकती आयल्यात. ताळगोची शेतां सेटलमेंट करपाच्यो बऱ्योचश्यो सुचोवण्यो आयल्यात. म्हापशेच्या ओडीपीचेर मात तश्यो कांय सुचोवण्यो आयिल्ल्यो नात. पळयात रिपोर्ट. शारांच्या उदरगतीची दिशा खंय थळाव्या फुडाऱ्यांनी थारावची म्हूण प्रधानमंत्री मोदी सांगता. मात उत्तर गोंयचे पिडीएन ताळगांव आनी म्हापशेच्या ओडीपीचेर काम करपाक नेमिल्ल्या उपसमितीन थळाव्यांक संद दिल्ली ना. ताळगांवचे ओडीपीक उपसमितीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ पणजेकार, दिपकूय पणजेच रावपी आनी तिसरी वांगडी जेनिफर आमदार आशिल्ल्यान ह्या उपसमितीची वांगडी. 2007 बाबुशान ताळगांव ओडीपीची वाट लायली म्हूण आरोप जाता. आतां बाबूश मोन्सराताची घरकान्न उपसमितीचेर आसा. म्हापशेचें तर वेगळेंच, एकलोय म्हापशेकार ह्या समितीचेर ना. फ्रँकी हळडोनचो, शुभम पणजेकार आनी गिरीश मेर्शेचो एनजीपीडीएक विचारल्यार ते म्हणटात तांणी खंय एनजीपीडीएच्या वांगड्यांक उपसमितीर घाल्यात. अजापाची गजाल म्हणल्यार 9 वांगड्यांच्या एनजीपीडीए समितीर 2 जागे रिकामे आसात. शुभम चोडणकार पयलींच वांगडी आशिल्लो, मात तो महापौर जातकीच आपुणूच पॅनलाचेर येता. त्या खातीर शुभमाची पयलींची जागा रिकामीच उरल्या. रुपेश कामतीन वांगडी पदाचो राजिनामो दिल्लो. ताच्या जागेर कोणाचीच नेमणूक केल्ली ना. ताळगांव आनी म्हापशेच्या ओडीपीक सुचोवण्यो दिवपाची वेळ सोंपली. ताळगांवच्या प्लॅना खातीर 250 सुचोवण्यो जाल्यार म्हापशेच्या प्लाना खातीर 220 सुचोवण्यो आयल्यात. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण ताळगांवची शेतां सेटलमेंट करपाची मागणी करपी बऱ्योच मागण्यो शेतकाऱ्यांनीच केल्यात. फुडल्या 3 म्हयन्यांत उपसमित्यो सुचोवण्यो आयल्यात त्या जाग्यार वचून सध्या त्या जमनीचो वापर कितें चल्ला तें पळोवन जमीन वापराचो वेगळो प्लान तयार करतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. दक्षिण गोंयच्या दुयेंतीक हॉस्पिसयोंतल्यान आनीक 2 वर्सां तरी सुटका ना. मडगांवचें नवें जिल्लो हॉस्पिटल उबें जावंक 2 वर्सां तरी लागतली म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. मडगांवां कार्यकर्त्याच्या संमेलनांत ताणें हॉस्पिटलाचो विशय काडलो. कितलींशींच वर्सां जालीं तो प्रकल्प आडखळा. प्रकल्पाच्या खर्चाचो अभ्यास खंय फुडल्या 8 दिसां भितर जातलो. ऑगस्टांत काम सुरू करतले म्हणून भलायकी मंत्री फ्रांसीस उलयलो. संमेलकांक रक्षा मंत्री पर्रीकारूय आशिल्लो. मिशन सालसेता खाला बीजेपीचे आयतारा मडगांवां कार्यकर्ता संमेलन जालें. रक्षा मंत्री पर्रीकार संमेलनाक आशिल्लो. बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया कडच्यान रावण फोंड मेरेन रॅली काडिल्ली. मडगांवचें नवें जिल्लो हॉस्पिटल कितलीं वर्सांच जालीं आडकलां. फुडल्या 2 वर्सांत खंय ते तडीक लागतले. काम खंय ऑगस्टान सुरू जातलें म्हूण भलायकी मंत्री उलयला. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फुडल्या आठवड्यात फायनान्शियल इव्हॅल्युएशन जातल्यान तो कडलो. हाजे खातीर
सुट्टी आसना किंवा देशातले सगळे लोक किंवा गोंयचे सगळे लोक सुट्टी घातले अशें ना. प्रदर्शन घातलो गोंयचे 15-20% लोक दुखी आले, चडशीं दुखी आलो, दिगंबर दुखी आलो. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. घेऊया एक विराम.